स्क्वेअर मीटर जागो जो कन्वर्ट झाला तो कोणाच्या आशीर्वादान कन्वर्ट झाला? आमकां पैसे दिले थंयसर, कोणी पैसे दिले? आम्ही आमची माय भूमी वाचोवपाक झगडटा. एक्टिविस्ट आसा म्हणून हे गोंय सांबाळले आसा. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून आमचे जमिनी हे उरलेले आसा आणि आयज गोंयाक कोणी एक्सटॉर्शन करून काबार केले रे. रेडी टू लिसन टू जेन्युइन एक्टिविस्ट बट दीज डेज मेनी आर बिकम एक्सटॉर्शनिस्ट. हे म्हणपाक तुमकां कोणाकूच रायट ना. तुमकां जर एक्टिविस्ट आहात एक्सटॉर्शनिस्ट कशें दिसता न्हू तर तुम्ही तेंचेर कंप्लेंट करा आणि केस घाला. हांव एक एक्टिविस्ट हे नात्यान आयज हांगासर येयला आणि सगळ्या एक्टिविस्टांक हांव रिक्वेस्ट करता, तुम्ही जर एक्सटॉर्शनिस्ट न्हू जाल्यार प्रेस घेया आणि तुमचे कितें आहा ते क्लियर करा. नाजाल्यार हे सरकारान जे बसलेले आहा हे आपल्या फायद्या खातीर आपली कर्मां दाबपाच्या खातीर अशेच एक्टिविस्टांक टार्गेट करतले. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून हे गोंय सांबाळले आसा. आयज एक्टिविस्ट आसा म्हणून आमचे जमिनी हे उरलेले आसा आणि आयचो एक्टिविस्ट झगडटा. सांकवाळे एक्टिविस्ट झगडटा, पेडणे एक्टिविस्ट झगडटा, कितें मुर्मगांव एक्टिविस्ट झगडटा, मोर्जे एक्टिविस्ट झगडटा. वयता थंय एक्टिविस्टाचे प्रेझेन्स आसा. काल चोपडे सुद्धा वचून एक्टिविस्ट झगडलो आमचे दोंगर नष्ट करनाका म्हणून. एक्सटॉर्शन कोण करता तो आमकां खबर आसा. एक्सटॉर्शन कोण करता न्हू तो सत्यपाल मलिक आमचो एक्स गव्हर्नर. तेणी स्टेटमेंट केलेले सीएमाचेर आणि तेणी त्या स्टेटमेंटान कितें आहा ते सांगलेले. कितें एक्सटॉर्शनिस्ट आमकां म्हणू नाका. आमी कोणाचे घेवन खावंक ना, कोणाक रीण ना. स्वताच्या बोल्सांतले पयशे मोडटात आणि खंय वचोंक जाय थंय वयतात. आणि जर आमी सर कोणा कडल्यान पयशे घेतले तेणी येवन सांगपाचे, स्पश्ट करपाचे आमच्या फुडें. नाल्यार खंयच्याय देवळान येवन बसपाचे. स्पेशली हांव बोडगेश्वराच्या देवळान तुमकां इन्व्हाइट करता. या बसा आणि डिबेट करया. देवा तोंड दिला म्हणून कितेंय उलोव नाका. जर एक्टिविस्टांक जर टार्गेट करता जाल्यार तुमचे बरें जावचें ना. सरकाराकूय सांगता आणि भितून जे मंत्री बसले तांकां सांगता, राजकारण एकीकडे दवरा. तुम्ही बुरशे राजकारण आयज करून उठले ते आम्ही पळयला. हिंदू जावंक ना, मुस्लिम जावंक ना, कॅथलीक ही नाटकां तुमचे कडेन जावंक ना. कळ्ळें तुका? डीएनए टेस्ट करपाक पावले. क्रिस्तांवांच्या देवांचे डीएनए टेस्ट करपाक पावले तुम्ही. कितें थंय सक्सेसफूल जावंक ना. आता एक्टिविस्टांक टार्गेट करा. म्हणजे तुमचे म्हणणें कितें? स्वप्नेश शेल्लेकर जे सगळे डेटा काडटा आणि डेटा लोकां फुडें हाडटा ते कितें पयशे एक्सटॉर्शन करून हाडटा? हय. अरे म्हाका एक सांगा रे, आयज जे 49 लाख स्क्वेअर मीटर जागो जो कन्वर्ट झाला तो कोणाच्या आशीर्वादान कन्वर्ट झाला? कसिनोचे एक्सटॉर्शन कोण करता? एक्टिविस्ट करता. ड्रग्स लॉबी कशी चालता, प्रॉस्टिट्यूशन लॉबी कशी चालता? एक्टिविस्ट करता. आम्ही पैसे घेता. कोळसो कसो येता रे? कोल लॉबी कशी चलता रे? हा आमकां गोंयान कोळसो नाका म्हणून लोक बोवाळ मारता मरे. आयज जी आमची जंगलां शेतां रानां काबार केले न्हू कोणाच्या आशीर्वादान काबार केले रे? आज तुमच्या सरकाराच्या आशीर्वादान काबार झाला हे सगळे. अख्खे गोंय नष्ट करून सोडला म्हणून आम्ही भायर सरले. कामा धंद्याचे लोक पोटा पाणया खातीर काम करता, मेहनत करता, कष्ट करता, फॅमिलीक पोसता आणि तेतून टायम मेळटा तो एक्टिव्हिजम करता. आणि ही स्टेटमेंटां हांव म्हज्या कामा वयल्यान येयला महाराष्ट्रांचो. 2 वरां ट्रॅव्हलिंग करून येयला. हे एक स्टेटमेंटाचें हांव जस्टिफिकेशन दिवपाक. आम्ही एक्टिव्हिस्ट एक्सटॉर्शनिस्ट खंयच्या एंगलान पयर टीसीपीचेर मोर्चा येयलो म्हणून ते तुम्ही एक्सटेन्शन दिला ते राजेश नायकाक ते विचारले म्हणून आम्ही एक्सटॉर्शनिस्ट. अरे आम्ही आज तुमकां जे प्रश्न विचारता ते जेन्युइन प्रश्न मरे. बसा मरे, कापासता जाल्यार फुड्यान बसा. आमच्या बसया, डिबेट करया. आमकां कोण राउंड टेबल कॉन्फरन्साक आफयत ना मरे. आमकां कोण आफयना. कितें रे? आणि ते कोण पॉलिटिकल लिडर आहात तांकां घेवन बसतात आणि उलयतात मरे तुम्ही. आयज ईच एंड एव्हरी एक्टिविस्ट पयर जो टीसीपी कडेन उबो रावलेलो न्हू ते 800 एक्टिविस्ट ते 800 एक्टिविस्ट गोंयच्यान येयल्लेले विचारपाक की आमचेर अन्याय कित्याक काय म्हणून. जेका रिटायरमेंट दिला त्याच्या फाटल्यान प्रमोशनाक लोक आसा. आयज कितल्याशे गव्हर्नमेंट सर्वंटांनी प्रमोशनाक फाटल्यान जे लोक आहा आणि जो रिटायर जाला ताका 4-4 वर्सांचे एक्सटेन्शन म्हटल्यार जो फाटल्यान प्रमोशन आहा त्याची 4 वर्सां गेली बाबड्याची प्रमोशनाची. तो जो पोस्ट रिटायर जातलो ताका बसयलो तुम्ही थंयसरूच. हे कोण करता रे? हे तुम्ही राजकारणी करतात मरे. आणि आमकां एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणटात रे. आमकां एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणटात. आज गोंयाक कोणी एक्सटॉर्शन करून काबार केले रे? आज मायग्रंट बिल्डर लॉबी हांगा येवन जी कन्वर्जन ऑर्चर्ड लँड घेतले आणि कन्वर्जन केले. कशें कन्वर्जन शेतां कशी कन्वर्ट जाली रे? डोंगर कशे कन्वर्ट जाले रे? भुतानी कोणा खातीर येयलो रे? भुतानी कोणा खातीर येयलो? कितले थंयसर तुमचे राजकारणी झगडटात. सत्तेन आसलेले राजकारणी कितले झगडटात त्या भुतानी प्रोजेक्टा खातीर. एक्टिविस्ट झगडटा मरे. आमकां पैसे दिले थंयसर, कोणी पैसे दिले? आमी आमची माय भूमी वाचोवपाक झगडटा. तुम्ही आयज सगळे गोंयाक काबार करून भुरग्यांचे फ्युचर डावार लायला. जॉब घेवपाक कोण पैसे घेता रे? तुमचेर आरोप झाले, आरोपाचेर आरोप झाले मरे तुमचेर. तुम्ही पयलीं ते जस्टिफाय करा मरे. प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सीएमाक स्टेटमेंट करपाक जायना. एकटो स्टेटमेंट करता तो आणि व्हिडिओ व्हायरल करता. कापासे जाल्यार सगळे तुमचे जे मिनिस्टर्स आहात न्हू यांच्यानी आपापल्या डिपार्टमेंटान जे करप्शन जाला न्हू त्याचे स्टेटमेंट दिवपाची गरज आसा. आमकां एक्सटॉर्शनिस्ट म्हणटा. बोमा गांवचो गांव कोण काबार करपाक सोदता रे? कमी जागे कोण हडप करपाक सोदता रे? इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्डाच्या नांवान कोण जागे हडप करपाक सोदता रे? एक्टिविस्ट जागे वाचोवपाक सोदता मरे. एक्टिविस्ट आयज कम्युनिटीन वाचोवपाक सोदता. आयज कम्युनिटी सुद्धा जे घेवन बसलेत एटॉर्नी बिटॉर्नी आहात ते सुद्धा आयज जाग्यांचे चिंतिनात मरे. तुमकां मेगा प्रोजेक्ट जाय थीवी तुमकां आयपीव्हीच्या अंडर तुमकां प्रायव्हेट कॉलेज जायी. IIT जायी. 10 लाख स्क्वेअर मीटर 20 लाख स्क्वेअर मीटर जागो खावंक पोटा भरना. मेळावी धाडून घातले मरे तुमकां. एक्टिविस्टांनी धाडून घातले.
मेळवली एक्टिविस्टांनी धाडून घातला तुमकां. सो आयज जे कोण पार्टी बेरर्स आहात कितें रे, आणि तुमकां जे पार्टी हाय कमांड सांगता म्हणून एक्टिविस्टांक टार्गेट करनाका. प्रूफ आहा, प्रूफ घे आणि बसा. कापासात आहा जाल्यार पयलीं उलयतना 10 फावटी चिता कोणाचेर बोट दाखयता ते. आयज तुमी सोंपलेले आसा, बॅकफुटाचेर गेलेले आसा म्हणून तुमी ही स्टेटमेंटां करपाक पावल्या. आयज परत हो एक्टिविस्ट सांगता हांव प्रमोद सावंताचें रेजिग्नेशन मागता आणि विश्वजीत राणेचें रेजिग्नेशन मागता, मोहीन गुदिन्होचें रेजिग्नेशन मागता. आयज गोंयांत जर काबार करपाक जर कोण जबाबदार आसा जाल्यार हे 3 लोक. देव बरें करूं. हे सत्य आहा कितें, आणि जे प्रामाणीकपणान म्हाका जनतेक दाखोवपाक जाय ते हांव दाखयता. हांव प्रामाणीक मनीस, हांव खंयच्याय देवाच्या पांया फुडें उबो रावन सांगूंक शकता शंकर पळजीन अजून मेरेन एक्टिव्हिजमा खातीर 1 रुपया घेवन खावंक ना म्हणून. आयज जे लँड स्कॅम जाल्लेले आहा न्हू ते एक्टिव्हिस्टांनी हांकां एक्सपोज केलेले आसा. आयज वयता त्या गांवांनी आपले दोंगर वाचोवपाक, जमिनी शेतां रानां वाचोवपाक लोक भायर सरलेले आसा आणि एक्टिव्हिस्ट तांकां साथ दिता. आणि एक्टिव्हिस्टांनी साथ तांकां दिवंक जायना, एक्टिव्हिस्टांक डिमोरलायज करपाक जाय म्हणून आयज ही असली स्टेटमेंट. आयज स्वप्नेश शेल्लेकारान हांकां नाका केलें मरे एका प्रोटेस्टान. घाम काडलो हांकां, असो घाम काडलो पळय, असो घाम काडलो हांकां म्हणून ही स्टेटमेंट.